नमस्कार. द डिबेटच्या आयच्या कार्यावळीत तुमकां सगळ्यांक येवकार. आज आमी असो एक प्रश्न डिस्कस करतात की ज्या प्रश्न खरेंच आज रेलेवंट आसा काय ना, खंय तरी परत मराठी राजभाषा करपा खातीर कांय जाण फुडें सरल्यात, त्या दिशेन आंदोलन करपाची तयारी चलयल्या आनी खरेंच गोंयकाराक परत आनीक एका वादाची गरज आसा काय कितें, आनी वेदर दॅट इश्यू इज रेलेवंट टुडे, ह्या विशयाची आमी भासाभास करतले. 3 मानेस आसा आमचे बरोबर. पयली आसात मराठी राजभाषा समितीचे प्रवक्ते अजित सिंग राणे. दुसरे आसात जेन्ना राजभाषा जाली तेन्ना विरोधी पक्ष नेते आशिल्ले आनी घडये ह्या विशयाचेर आज खूप खंबीर आनी तटस्थपणान उलोवपाक शकतात ते रमाकांतभाई खलप. आनी तिसरे आसात कोंकणी अकादमीचे आदले अध्यक्ष आनी साहित्यीक दिलीप बोरकार. सर, स्वागत तुमच्या तिगी जाणांचे. बाबा, सुरवात करता तुमचे कडच्यान. कित्याक वाद आतां परत? आमकां वाद कमी आहात गोंयकारा कडेन एकमेका कडेन झगडपाक, पूण आनीक परत एकदा तुमी नवीन एक वाद सुरू केला. या बाबतीत मी तुम्हाला असं सांगू शकतो की वाद म्हणण्यापेक्षा मराठीच्या बाबतीत आम्ही वाद कधी केला नाही. मराठीच्या बाबतीत आम्ही काय केलं तर मराठी ही गोमंतकीयांची लोकभाषा असल्यामुळे ती भाषा, त्या भाषेला राजभाषेचं स्थान मिळावं हा आपला आग्रह आहे. आणि हा त्यामुळे त्याला वाद न म्हणण्यापेक्षा हा सत्याग्रह जो आहे ना, आम्ही सत्याग्रह आता तशा प्रकारची मराठी राजभाषा करण्यासाठी पूरक परिस्थिती निर्माण झाल्यामुळे आम्ही तो सत्याग्रह जोर लावलेला आहे. ही पूरक परिस्थिती निर्माण झाली अशी किती दिसता? पूरक परिस्थिती तुम्ही अतिशय चांगलं सांगितलं. मागच्या 1 वर्षात म्हणजे विशेष करून 2011 मध्ये जवळजवळ 1 वर्ष भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाच्या नावाखाली एक मोठं आंदोलन उभारलं गेलं. या आंदोलनात मराठी प्रेमींचा आणि मराठी संस्थांच्या प्रतिनिधींचा एक प्रमुख सहभाग राहिला. आणि त्यामुळे सरकारनं या अगोदर मराठीसाठी जो म्हणजे भारतीय जनता पार्टीने जे आपल्या मापसातील बोडगेश्वराच्या प्रांगणात झालेल्या मोठ्या सभेमध्ये, ज्या सभेला अडवाणींसारखे राष्ट्रीय नेते वगैरे उपस्थित होते, त्यावेळी त्यांच्या समक्ष त्याने सांगितलं की भारतीय जनता पार्टीला जर पूर्ण बहुमत मिळालं तर आम्ही मराठी जे आहे ना हे राज्यभाषा करू. आज ती परिस्थिती तशी निर्माण झाली आहे. खुद्द भारतीय जनता पार्टीला भाजपाचे 21 आमदार आहेत, बरोबर 3 आमदार महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाचे आहे, आणि हे दोन्ही पक्षांचं युतीचं सरकार आहे, ते अतिशय महत्त्वाचं आहे. आणि त्यामुळे पूरक अशीच परिस्थिती निर्माण झालेली आहे. ते म्हणतात की राजकीय दृष्टीन सामकी पूरक परिस्थिती आसा, आणि आता जर केलं ना जाल्यार मुखार घडये करपाक परत त्रास जातलो. दिलीप बाब पडटा हो विषय बरे आसा. म्हाका दिसता जे कोण जाणकार आसात गोंयचे आनी जांकां गोंयचे खऱ्यांनीच कितें तरी बरें जाल्लें दिसपाक लागता, त्या लोकांनी हो भाशेचो वाद आतां तरी विसरूंक जाय अशें तरी म्हजें स्पश्ट मत आसा. कित्याक एका वेळाचेर हांव कोंकणी चळवळीन इतलो मुखार आशिल्लो, आनी तेन्ना एक गजाल आमचे सगळे कोंकणीचे फुडारी सांगताले की मराठीक खंयच सुवात दिवपाक फावना, की मराठीक लागून गोंयची वाट लागतली, गोंय अशें जातलें तशें जातलें म्हणून. पूण उपरांत भारतीय सुरक्षा मंच जेन्ना जालो तेन्ना हेच कोंकणीचे फुडारी जे मराठीचो दुस्वास करताले किंवा मराठीचे लिडरांक सामके तुटून पडटाले, ते सगळे मांडयेक मांडी लावन बसताले. हेच कोंकणीचे फुडारी म्हळ्यार तुमी आतां तांकां आपली इश्ट बिश्ट मानना तशी परिस्थिती आसा? कित्याक हांव ताच्या तत्वा कडेन म्हजें जुळना, म्हणून हांव जी समिती केल्ली भारतीय सुरक्षा मंचाची तातूंत हांव एक एक्टीव आशिल्लो पयलीं पासून. पूण जेन्ना तांचें राजकारण वेगळें आनी भाशाकारण वेगळें दिसपाक लागलें तेन्ना हांवें सांगलें तुमची मतां म्हाका पडपाची ना. अजित सिंग राणे म्हणटा ते कितें, राजकारण काय भाशाकारण? अजित सिंग राणे एक्चुअली सगळे मराठीवादी जे आमी म्हणटात पळय हांगा 2 प्रकारे लक्षांत दवरपाक जाय. कोंकणी ही अजित सिंग राणेची आवय भास नाही. माझा म्हणजे त्याला आक्षेप आहे. मराठी ही माझी मातृभाषा आहे, आणि मराठी ही फक्त माझीच मातृभाषा नाही तर मराठी ही गोव्यातील बहुसंख्य लोकांची ही मातृभाषा आहे आणि ती लोकभाषा आहे. आणि त्यामुळे ही नैसर्गिक प्रक्रिया आहे, आणि तशा प्रकारची राजकीय परिस्थिती निर्माण झाल्यामुळे ती मराठी ही राज्यभाषा व्हावी तुम्ही मागणी करता. हो, बरोबर. आता भाषाशास्त्राचे जर पळयत एक लक्षात घेवपाक जाय, हांव 2 फावटी MA जाल्लो लिटरेचरांतलो मनीस, आनी जेन्ना 2 फावटी MA करता लिटरेचरांतलो ताका भाशाशास्त्र म्हणटात ते कितें हें सगळें कळूंक जाय आनी साहित्य कळूंक जाय. आनी जे तरेन हांवें अभ्यास केला भाशाशास्त्राचो तेन्ना भास म्हळ्यार कितें, कोणाची आवयभास कशी आसा, कितें आसा हें सगळें आमकां कळटा. तेन्ना फक्त राजकीय उद्देश मुखार दवरून बेश्टे आरोप करप करचे न्ही. बाई, आता तुमच्या की बरं काय हाजेर कोण उलोवपाक शकना. 2 मुद्दे तुम्ही आयकले. दोघे खूप दोघी जाण तुमचे बरे फ्रेंड आणि बरे जाणकार आसा, त्यामुळे त्यांच्या परस कितें म्हाका चड कळटा अशें हांव म्हणना. तरी पण हो जो विशय आसा आतां तो फक्त मराठी पुरतो मर्यादित ना. एक सेक्शन कोंकणीचें अशें आसा की जे म्हणटात
की रोमी लिपी मान्य करची आणि ताणें एक आपलें एजिटेशन सुरू केलां बरोबर की रोमी लिपींतली कोंकणी ही सुद्धा ऑफिशियल लँग्वेज म्हणून मान्य करची. आणि म्हाका दिसता ते आतां ही जी दुसरी मागणी जाता की मराठीक सुद्धा राज्यभाषा करची, आमची ही पहिली जी मागणी आसा आहे. हो. ते एक कोण कोणाचें रिफ्लेक्शन जावं येत तें हे मागता म्हणून ते मागता जायत किंवा ते मागता म्हणून हे मागता जायत त्या वादांनी हांव पडपाक तयार ना. परंतु थोडोसो इतिहासान वचूंक करता हांव. जे आज कायदो आमच्या मुखार जो आसा त्या कायद्यान मराठीक एक विशिश्ट स्थान आसा. शासकीय वेव्हारांत मराठीचो वापर जातलो अशें त्या कायद्यान बरयल्लें आसा. बरोबर. कोंकणीचोय वापर शासकीय वेव्हारांत जातलो अशेंय बरयल्लें अशें आसा. बरयलां. फरक इतलोच आसा की कोंकणीच्या फाटल्यान ती ऑफिशियल लँग्वेज ती शासकीय वेव्हाराची भाशा आणि तिचो शासकीय वेव्हारांत वापर जातलो असो शब्दप्रयोग केला. हो शब्दप्रयोग करता आसतना ज्या कोणें तें ड्राफ्टींग त्या वेळार केलें तें मोठें श्रूडली केलें अशें म्हाका दिसता. ताचो उपयोग आज दोनूय गटांक फसोवपाचें काम आतां पर्यंत जालां. तें अशा खातीर की घटनेन जे 350वें कलम आसा त्या कलमान तेजें टायटल जें आसा हेडींग जें आसा तें प्रादेशीक भाशा अशें आसा. प्रादेशीक भाशा रिजनल लँग्वेज आनी भितर 350 कलम सुरवात करतना म्हणटा ऑफिशियल लँग्वेज ऑफ अ स्टेट. म्हणजे शासक ऑफिशियल लँग्वेज तिका राजभाशा म्हण किंवा शासकीय वेव्हाराची भाशा म्हण. बरोबर. आणि फुडें जें मुख्य वाक्य जें येता तें अशें की गोंयची विधानसभा कोण खंयच्या राज्याची विधानसभा त्या राज्यांत प्रचलीत वापरान ज्यो भाशा आसात एक किंवा अनेक त्यांच्यातली एक किंवा अनेक भाशा शासकीय व्यवहाराची भाषा म्हणून कायदो करू शकता. ऑफिशियल लँग्वेज शब्द प्रयोग करू ना. शासकीय व्यवहाराची शासक लँग्वेज टू बी यूज फॉर ऑफिशियल पर्पजीस नॉट ऑफिशियल लँग्वेज. नॉट ऑफिशियल लँग्वेज शासकीय व्यवहाराची भाषा आसा. हेच शब्द हे आमच्या आजच्या ऑफिशियल कायद्याच्या बिलान आसात. पण फाटल्यान ऑफिशियल लँग्वेज आणि ऑफिशियल पर्पजीस असे दोन्ही शब्द प्रयोग झालेले असतात. जाका आमी इंग्लीश वकील क्षेत्रात आमी रिडंडंट शब्द म्हणतात. म्हणजे गरज ना एखादं वाक्य एक जर रिपीट करून सांग एक जर मुख्य जर सारकें जर आसा जर कळत तुका वाक्याचो अर्थ जर कळटा तेच परत दुसरो शब्द वापरपाची खबर ना. जशें कितें एकल्यान सांगलें की म्हजी बायल अमकी ही म्हजी बायल आनी तिचे कडेन म्हजें लग्न जालां अशें सांगपाची गरज ना. म्हजी बायल ती म्हजी बायल तिचे लग्न जालाच. आज भाई दिसता तुमकां ह्या वादाची गरज आसा. परत परत आमकां हें दियात आमकां मान्यता दियात म्हणपाची गरज आसा ना. हे लिंक खंय जालें आतां. इतले दीस फक्त ऑफिशियल लँग्वेज करता पण आतां ते लिंक जावपाक लागलें. प्राथमीक स्तराचेर भाशा खंयची आसची त्या विशया कडेन ते लिंक जावपाक लागला. आनी एक सेक्शन अशें म्हणटा की आमकां इंग्लीश भाशा जाय. दुसरो म्हणटा कोंकणी किंवा मराठी जाय. हे कोंकणी आनी मराठी जशें आमच्या बोरकार बाबान सांगलें त्या प्रमाणे कोंकणीवादी आणि मराठीवादी प्राथमीक स्तरावरच्या शैक्षणिक माध्यमाचेर एकठांय पावल्यात. आनी तांचें म्हणणें की प्रादेशीक भाशा म्हणजे मराठी आणि कोंकणी दोन्ही प्रादेशीक भाशा दोगूय आतां मानपाक लागले. इतको वेळ दीस कितें म्हणटाले की मराठी बायली तूं इतले दीस हांव नाल्यार तूं म्हणटाले आतां हांव आनी तू म्हणपाक लागले. हांव आनी तूं म्हणपाक लागले. दोन्ही मराठी आणि कोंकणी प्रादेशीक भाशा दोगी मानपाक लागले. म्हाज्या सारकल्याक तो खूब आनंद जालो. कित्याक एक वेळ तुमी आमकां म्हणटाले की तूं मराठी कित्याक म्हणटा. हांव म्हणटालो ती आमची भाशा म्हणून म्हणटा हांव स्थानीक भाशा म्हणून. आज तुम्ही दोगूय मानपाक लागल्यात. हो आमच्या आनंदाचो क्षण न्ही हो. खूब मोठो खोशयेचो खबरी. पण म्हाका एक गजाल सांगात. एक सामकी म्हत्वाची गजाल सांगात ती म्हळ्यार प्राथमीक शिक्षण आणि राज्यभाषा हांची लिंक जोडप बरोबर हांची लिंक जोडपाक येता. ते लिंक जे आहे ते नैसर्गिकरित्या नाही नैसर्गिक आहे. ते म्हणजे जी मातृभाषा आहे त्या प्रदेशातली किंवा प्रदेशात वापरली जाणारी दुसरी एखादी एका महत्त्वाची अशा मोठ्या घटकाची जर भाषा असेल आणि ती त्यांना जर ती त्यांची म्हणजे दिलीप बोरकरांची जशी प्रादेशिक भाषा त्यांची कोकणी त्यांची मातृभाषा आहे. माझी प्रादेशिक भाषा जी आहे मराठी माझी मातृभाषा आहे. मग ह्या मातृभाषांना जेव्हा म्हणजे राज्य भाषेचं स्थान दिलं गेलं त्यांची मातृभाषा कोकणी मान्य करतात. नाही त्यांची भाषा हांची मातृभाषा मराठी मान्य करतात. आता भाईन सांगल ती गजाल खरी नाही पण हो ती मान्य करपाच्या लेवलाचेर तुम्ही पावल्यात. म्हाका एक सांगात आसतल्या प्राथमिक शिक्षण आणि राज्यभाषा हांची लिंक लावप सहज आहे. नवीन घोळ तयार जावचो ना. अजिबात होत नाही. अजिबात होत नाही. कारण काय आहे मातृभाषा जी आहे ना बहुसंख्यांकाची तीच राज्यभाषा झालेली आहे आणि राज्यभाषा आणि व्हायला पाहिजे म्हणजे मराठीच्या बाबतीत वगैरे. मग ती झाली नाही आणि मग ती मराठी जर राज्यभाषा झाली आणि मग ती मातृभाषा असल्यामुळे राज्यभाषा झालेली आहे. मग मातृभाषा असल्यामुळे राज्यभाषा झालेली आहे तर मग ती प्राथमिक स्तरावर ती
माध्यम म्हणून ते स्वीकारली गेली पाहिजे. तुमकां पडटा प्राथमीक स्तराचे जे शिक्षणाचे माध्यम असता ताजो आनी राज्य भाशेचो कितें तरी संबंध असता? राजभास हो कंप्लिटली वेगळो विशय आणि प्राथमीक शिक्षण म्हणटात पळय वेगळे. प्राथमीक शिक्षण भुरग्याचें कशें आसपाक जाय, जी परिसराची जी भास आसा ते भाशेंतल्यान जावपाक जाय, हो सिद्धांत, हो जागतीक सिद्धांत. जाता कितें आतां आमचेच पळयात की आमी इंग्लीश शाळेन भुरग्यांक धाडटात, हातून केजीक बी धाडटात पळय. घरा कडेन आवय भुरग्याक सांगता आसतना आंबो खा म्हणून सांगता, आंबो दिता कापून. तो जेन्ना भुरगो केजीन वता तेन्ना टिचर ताका मँगो म्हणून सांगता आणि तो जेन्ना भायर भुरग्यां बरोबर खेळटा तेन्ना आंबो खाता, तेन्ना भुरग्याच्या मदीं एक कन्फ्युजन तयार जाता आणि हाका लागून भुरग्याचो विकास जावंक पावना. म्हणटकच परिसराची भास जी आसा, जी घरांत भास उलयता तीच शिक्षणान येवची, जाका लागून ताजे तकलेन कसलेच तरेचें कन्फ्युजन जायना आनी तो बरें शिकूंक पावता. आतां राजभास म्हळ्यार कितें, राजभाशेंतल्यान कांय वेवहारीक अशे फायदे जातात. पूण गोंयची जेन्ना आमी परिस्थिती पळयतात तेन्ना म्हाका मराठी, कोंकणी ह्यो दोनूय राज्यभासो करून ताजो कितें फायदो गोंयकाराक जातलो अशें दिसना. जी भास जर तुमी कोंकणी मानल्या, जी लोक सर्रासपणान लोक उलयतात आनी जी सगळ्यांक कळटा, जाका लागून दोन समाज कांयच फायदो ना. फाल्यां मराठी राज्यभाषा केली जाल्यार सुद्दां कांयच फायदो ना. आयची म्हजो पयलो स्टेटमेंट पयलो सुरवातीक हांवें सांगलां त्या प्रमाणे दोगूय कोंकणीवादी स्वता फसतात आनी मराठीवादी स्वताक फसोवन घेतात. ह्या बिलान जो वाक्प्रचार केल्लो आसा, जे वाक्य जे आसा भितरल्यान जो अर्थ हांकां अभिप्रेत आसा आनी जो अर्थ हांकां अभिप्रेत आसा, दोनूय अर्थ भितर आसात. दोनूय अर्थ कांय करपाची गरज ना. नवीन आतां इतल्यासाठी म्हणटा, कोंकणीच्या फाटल्यान ते वाक्प्रचार ऑफिशियल लँग्वेज शब्द वापरल्या कारणान मराठीवाद्यांक दिसता की आमी राजभाशा ना आमची. चुकीची समजूत आहा ती. आनी हो जो गैरसमज जाता तो जर टाळटले, तो जो सोपोन उडयतले, हे केस्तांव नाका म्हणटले आमी, तर थोडोसो जाका आमी ट्विटींग म्हणटात, ते ट्विटींग त्या कायद्यान जाय जाल्यार करूं येता. त्याच बरोबर हांव फुडें उलयतां, रोमीची मागणी जाता. राज्यभाषा कायद्या भितर किती ट्विटींग सजेस्ट करता तुमी? मराठी फाटल्यान वापर, तेच वाक्य वापरपाक ते न्ही, कोंकणीक वापरला तेच वापर, राजभाषा म्हणून वापर. कितें कायद्याच्या दृश्टीन म्हाका दिसना गरज आसा अशी. कायद्याची परंतु गरज आहे. एकमेकाक लोकांचे समाधान करपाक जाय म्हणून ते ट्विटींग करचें आनी तो शब्द प्रयोग थंय करचो. त्याच बरोबर रोमीची मागणी आयल्या न्ही, कित्याक नाका म्हणटात रोमी? कोणाक रोमी म्हणपाचें ती करून उडयत. आमी जे बिल विधानसभेन ती चर्चा जातली त्या वेळार म्हाजे कडेन बिल आसा. एका राज्याच्यो एका परस चड राज्यभाषा आसपाक शकतात अशें आर्टिकल 350 सांगता, घटनेचे आर्टिकल सांगता. सो जितली जाणांक जाय तितली जाणां वाद सोपोवन उडयात. कित्याक सांगता वाद सोंपया म्हणून? हो वाद आमचो हांगाच उरलो, इंग्लीश फुडें पावली. हांव त्याच मुद्द्याचेर येतालो जेन्ना हांवें तुमकां प्रश्न विचारलो. इंग्लीश फुडें पावली ना भाई, हांव कित्याक म्हणटा की जेन्ना हांवें तांकां प्रश्न विचारलो की तुमी प्राथमीक शिक्षण आनी राज्यभाषा हांचो ताळमेळ बसोवपाक किंवा हांचो एक लिंक लावपाक शकता काय कितें? कारण जेन्ना आतां 130 स्कुलां कन्वर्ट जाली इंग्लिशीक, तेन्ना आतां कोंकणी परस इंग्लीश भुरग्यांची संख्या चड आसा. फाल्यां इंग्लिशीक आमी राज्यभाषा करतले? आहे संपर्क म्हणजे लिंक कशा पद्धतीने येतात. जर आम्ही म्हणजे जोपर्यंत मराठी राज्य म्हणजे भाईनं सांगितलं त्याप्रमाणे कोकणीसाठी राज्यभाषेचा जो शब्दप्रयोग करण्यात आलेला भाषा बिलामध्ये, तो जो शब्दप्रयोग जोपर्यंत मराठीच्या बाबतीत केला जात नाही तोपर्यंत हा जो तुम्ही वाद म्हणता आणि जो आपला सत्याग्रह आहे ना, हा सत्याग्रह चालूच राहणार. दोघांचं भांडण, प्रायमरी एज्युकेशन दोघांचं भांडण आणि तिसरा म्हणजे इंग्रजीचा जो आहे ना तो लाभ त्याच्यातून होणार. त्या अनुषंगाने त्या दृष्टिकोनातून मराठी राज्यभाषा होणे गरजेचं आहे. तुम्ही मराठीच्या फाटल्यान समजा लायलो ऑफिशियल लँग्वेज, भुरगीं इंग्लिशीक वचपाक बंद जातली? म्हजो प्रश्न तो आसा. फाल्यां कोंकणी परस चड भुरग्यां इंग्लिशीची जातली, बरोबर? फाल्यां तुमी इंग्लिशीत फाल्यां जर कोणी आयल्यान सांगपाक लागले की इंग्लिशी सहभाषा आनी राज्यभाषा करा म्हणून तुम्ही मान्य करतले? आता मग अशी म्हणजे बोरकरांनी सांगितलं की आता बघा म्हणजे कोकणी राज्यभाषा करून जवळजवळ 25 वर्ष पूर्ण होतात काय, आणि 25 वर्ष पूर्ण झाल्यानंतरही कोकणीचा ज्या पद्धतीने विकास व्हायला पाहिजे होता ते विकास झाला नाही. आजही आम्ही मराठी शाळांची जर संख्या बघितली, जवळजवळ म्हणजे 950 शाळा मराठी आहेत का, मराठी शाळेत, आणि त्यातल्या जवळजवळ 7 शाळा आहेत ना, त्या 7 शाळा आज म्हणजे खूप प्रयत्न करून सुद्धा तुमची गजाल मान्य करता. म्हाका सांगात फाल्यां स्टॅटिस्टिकली इंग्लिश ही चड जातली